वाणी एग्रो ह्या बियरीच्या कंपनीक सांगेच्या थळाव्या लोकांनी विरोध केला। लोक म्हणटा ही फॅक्टरी गावात आयल्यार तांचो गाव नष्ट जातलो। मात ह्याच वॉर्डाचो नगरसेवक प्रकाश गांवकर हांणी ह्या कंपनीक ह्या सुवातेर हाडपाक बरीच खटपट केल्ली आनी फाटल्या 2 वर्सां सावन तो तांची जमीन राखतालो आनी कंपनीचो पगारय घेतालो। मात आतां लोकांक हो प्रकल्प सांग्यार नाका म्हण तो लोकां वांगडा रावला अशें ताणें पत्रकारांकडे उलयतना सांगलां। माड मारपाक वयतले, काजू मारपाक वयतल्यो, लोकां दारांनी फॅक्टरी जातली, कावटेन फॅक्टरी जातली आनी तेंचो जाग खंय सगळ्यात कन्वर्शन करपाक घेतला इंडस्ट्रियल झोन। आमी कितें मागता, हांव म्हाजे फुडें हांगा लोक येता काम दी म्हणून, हांव हांकां सांगपाक सोदता जे कोण फॅक्टरी घालपाक सोदता तांकां इथं इंडस्ट्रियल झोन आहा लागीं, मात ती थंय व्हरया अशें। कित्याक हांव एक लोकप्रतिनिधी, हांव हेल्प करता कितें आसल्यार, पूण आमच्या गांवां इतले लोकांक त्रास करून ही म्हाका लोकां बरोबर रावचें पडटलें हें म्हागेलें। मजगतीं ह्याच वाठारांत वाणी एग्रो कंपनीन हातभार लायिल्ले बालवाडींत भुरग्यांक धाडपाच्यो ना आनी जी शिक्षिका थंय शिकयता ती बसकेक देवळा कडेन येवना म्हण तिचें घर भायर दवरपाचो गांवच्या लोकांनी निर्णय घेतला। राती 9:15 म्हणजे घराडे आयला आनी बाई मिटिंगे यो आमी कोणी आपयला सत्यवान गांवकारान आपयला खंय देवळा कडेन। मागीर सत्यवान गांवकारान म्हाका फोन केलो, बाई आमी तुमकां रावता तुमी येता। आमी सरळ सांगलें येदे रातचें हांव येयना, म्हजी 2 भुरगीं घरा कडेन आसा, भुरग्यां सांडून हांव येयना। आनी ताणें म्हणलें बरें येयना मगे तूं, हांवें म्हणलें ना येयना। आनी हांवें फोन दवरलो। म्हणजे राती तांचें अशें डिसिजन जालां खंय म्हागेर कोणी येवचें न्ही, म्हजेर फंक्शन जे चवथ दिवाळी जावं शिगमो हें जें सगळ्यां बरोबर जातलें तें मगे करचें न्ही। तूं एक जातीक कुशीन दवरल्या भशेन तशें म्हजें एक घर कुशीन दवरपाचें तांच्यांनी थारायलां खंय। ह्या विशयाचेर आमदाराची प्रतिक्रिया जाणून घेतली तेन्ना कंपनीची सगळीं कागदपत्रां तयार जाल्यांत आनी आतां निमण्या वेळार आपूण कंपनीक विरोध करपाक शकना अशें तांणी सांगलें। पूण ताणें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक भितर परमिशन घेतलें, ताणें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन झोन करून घेतलो, ताणें एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट केलो। गेले ते 1.5 वर्साक ताणें जी हें लागताली फॉरेस्ट क्लियरन्स घेतलें, जी परमिशन सरकारा कडच्यान आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान जाय तितकी हाडली। आनी आयज म्हाका सांगतात ते तो प्लांट हे फॅक्टरी दुसरे कडेन व्हर। आयज हांव विरोध कसो करतलो ताका? ह्याच लोकांनी म्हाका त्या फॅक्टरीचे हाडपा जाय म्हणून सगळ्यांनी प्रोत्साहन दिलें आनी आयज अकस्मात तांणी इतको 25-20 कोटीचो इन्वेस्टमेंट केले नंतर ताका ओपोज करपाक लायतात, हें बरोबर न्ही। तशेंच जो प्रकाश गांवकर ह्या प्रकल्पाक आतां विरोध करता ताणेंच आदी कंपनीची लोकांक सूचना दिल्ली आनी लोकांक काम दिता म्हूण तो नगरसेवक म्हूण निवडून आयिल्लो अशें तांणी म्हळां। म्हाका इतकेंच सांगपाक जाय, वाणी एग्रो प्रोजेक्ट हो हाचे जे मालक आसा ताजी भेटगाठ घालून दिवपी मनीस म्हाका प्रकाश गांवकर हो कावन्सिलर म्हणून आयज आसा। त्या वेळार हांवें तांकां परत एक फावटी शिटकावणी दिली की ताजे नंतर इन्वेस्टमेंट केले नंतर म्हाजेर फाटीं सरपाक जावचें ना, तुमी एक तो निर्णय घेयात। त्या वेळार एकमतान तांणी सांगलें की आमकां फॅक्टरी जाय, तूं ताजे खातीर प्रयत्न कर। आनी इतकी सगळें केलें आसतना आयज तो ताका विरोध करता आनी आयज तो गळ काडटा की ही सगळीं 500 झाडां मारतले, 1000 माड मारतले। पूण हांवें जेन्ना फॅक्टरी ओनराक विचारलें ताणें म्हाका सांगलें की आमचे झाडां मारपाचो हेंच ना, माड आसा ते रिप्लांट करतले, सादारण 70-80 माड तांकां रिप्लांट दुसरे कडेन जागो खूब आसा। जी पयलीं 7 माडाचीं झाडां मारल्यात ती प्रकाश गांवकर हाणेंच स्वताच्या हातांक कोयती घेवन मारलेली आसात आनी ताचे वाशे विकून ताणेंच पयशे केल्ले आसात, फॅक्टरीवाल्याक कांय दिले ना। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।